सगळीं उबी रावया. सगळ्या मनशाक काळजान धरून ताची भक्ती आवली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुजे कडून एकठांय जाता भावार्थ विश्वास भोगूं जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास भोगूं जाता. Somestang Deus Diu, emisaci betin, watagyung, ami suruat diuya, Bapa ciani puta ciani powitratmeci nabi. Amce sumian Jesu Christaci kurpa, Devacu mogani powitratmeco ikvot, तुमची सोबी आसू तुमची सोबे आसू. ओपुरबायच्या भावा भयणीनो, ज्या कुटुंबान भावाताचें जिवीत जिवे आसा त्या कुटुंबान एकचार दिसून येता. ह्या स्वताचेर आमचें क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक सान फ्रांसीस सावेराचे पोरबेक तयारी करतना कुटुंबान बावाट खोलावून एकचाराचो बोरवासो जावया. हो विशय विचून काडला. क्रिस्ती कुटुंबान जल्माक हाडून देवान आमकां बावाटाचें देणें फावो केलें. पूण आमच्या कुटुंबान कोस त्रास पिडा उप्रासतात तेन्ना वांगड्या मोदें समजिकाय आनी बोगसणें उणें जाता. वो सांगातान मागणें करिनासतना बावाटाची आनी एकचाराची पावलां मारिनात तेन्ना कुटुंबीक जिवीत हालूंक लागतात आनी कोसळोन पडटात. सान फ्रांसीस सावेरान कुटुंबां सवें हुस्को दाखयलो आनी कुटुंबान बावाट पोरगोटूंक आनी शिकोवंक तो वावुरलो. आमच्या कुटुंबांत आमचो बावाट खोलावून एकचाराचो बोरवासो आनी आमी दुसऱ्यांक जावंक ह्या मिसान मागतना हें नवें भेटोवंक आदार कोतल्या केंद्रांचेर कुटुंब सेवा केंद्र, धर्मीक संगीत केंद्र आनी धर्मीक कला केंद्र वावर कोतल्यांचेरूय देव बेसांव घाल म्हूण मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ही सोबीत उतरां आमच्या कानार पडल्यांत, जाचे वरवीं गरीब दुबड्यां खातीर आमी बोरवासो दिवंक आमकां आमंत्रण केलां. जायते फावटी देवान आमकां इतलें दिलां आसतना पर्यान दुबड्या सोबीत आमचो हात उबारून तांकां फुलना पाकळी तांच्या हातान घालूंक आमची हात आमी थायट केल्या. इतलें दिवन पर्यान देवान आमी तांची सवय वांटूंक ना. देवान आमकां हें सगळें दिलां, आमी मुग्धम जावपाक न्हय, पूण खेरीत भाशेन
ताची स्टुवर्ड जावपाक, कारबारी जावपाक, आमचे वरवीं दुसऱ्यांक फावो करूंक ही चाल आमची जावंक ना देखून देवाची काकुतीक उलो मारून देवाचे बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सुप्रदेवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून थणसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासलपाक ती सदांच हांव कार मारीक सगळ्या दिवचांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सुरेश देव विनोदी करात उपरांतून मागता. सर पवित्र देव आमची काकृत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. Pratria Bumo gad bapa tu moi pasan pawo kotai te atmik okot odikam kan lapchak khotkotit otrekani e pavitr riticho ami podkadcho म्हण तुजी कोशी ही जाली. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बे वंत कोर. आमचे सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजवट चलयता सासण्याच्या सासण्यांक. आमेन. दानिएल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानिएलान म्हणलें, राती दर्शनांत हांव हें पळयतालों. अंतरला वेली चारूय वारीं व्हडल्या सोमदिराक हालयतालीं. ते सोमदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिन्सां बासाचीं जनावरां भायर सरलीं. पयलीं शिणवा भशेन दिसतालीं, पूण ताका गिधाचे पाकोटे आसले. हांव पळयतना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेले वयर उबारले आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबे केले आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वाशेला पोरी एक बूज वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडान दांतां मोदें 3 बोरयो आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांवें नवें पळयलें आनी बिबट्या वागा भशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले. 4 तोकल्यो आसल्यो आनी ताका अधिकार दिलो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक 4थें जनावर हांवें देखलें. तें बेसूर बायनीन आनी भिरांकूळ आनी एकदम बळिश्ट. ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले. सगळें चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयतालें. आदले जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं.
हांव ह्या शिंगांक पळयतना ताच्या मदल्या एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयल्या तेगांक उमटून काडली आनी ह्या शिंगांक मनशा भशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांवें अशें पळयलां आसतनाच एका जाग्यार शिनवसोनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचें न्हेसणां आवरण हिमा परी धवें, ताचे तोकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिनवासन एका उज्याच्या आगत्या परी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या परी. ताचे मुखायली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. तें शिंग सांगतालें त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना ते जनावराक मारलें आनी ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें. हेरा जनावरांची पदवी खाण घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक ताका आनी वेळाक जिवंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेलून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला युगांत आदले शी आयलो आनी ताका ताचे शी व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगळ्या पर्जाचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसड्डण जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. पर्वतांनो आनी दोंगरांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. प्रितिमे वयर वाडटात ती तुमी सगळीं सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उदकाच्या जोडीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. समदिरांनो आनी जोडीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. दोऱ्यांतल्या मनशातीनो आनी उदकांत जियेतोल्यांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. अंतरोला वेला सुकण्यांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. रानवट आनी गोरवाशी मनशातीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उद्गाराक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुको ग्रांत भितर सरून तेवशिल्ल्यान चलत वेतालो. थंय जाक्यो नांवाचो मुखेल 2 वसुलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून
लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयत दोंदर मारली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाक्यो, बेगी देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगी बेगी देंवलो आनी व्हडे खोशेन ताका आपणागेर गेलो. हें पळोवन सगल्या लोकांक गुणगुणून म्हळें, पातक्या मनशागेर रावूंक गेला मुरे हो. नीट उबो रावन जाकेवान म्हळें, सायबा, आतांच्या आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हळें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्राहमाचो पूत. तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बागयोन फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक हांगासर मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता. कोणूच बागीवंत स्वर्गार थावन सकयल पडना. दर एक मनीस तुज्या आनी म्हजे भाशेन एका कुटुंबान जल्मांत येता, भावार्थ शिकतात आनी बागीवंत जावंक वावुरतात. अशेंच बागयोन फ्रांसीस शावेरान केलें. कुटुंबान तो जल्मलो, भावार्थ कितें तो समजलो आनी बागीवंत तो आयज जावंक पावलो. इश्टानो, कुटुंब, भावार्थ, एकचार, बोरवासो कितलेच फावटी हाचेर आमी नियाळ केला आसतलो. आयजूय ह्याच विशयाचेर आमी नियाळ करतले. पूण आमी जाणा जावपाक जाय, जितले फावटी थोड्यो वस्तू आमच्या धर्मान परतून परतून येता, कितल्यो गरजेच्यो पळयता त्यो. आमचो सुर्गेस्त पापसाहेब फ्रांसीस आमोरिस लेथिसिया ह्या दाखल्यांत अशें म्हणटा, फामिली बाबतींत अशें म्हणटा, फॅमिली इज अ डॉमेस्टीक चर्च. कुटुंब जावन आसा मुळावी पवित्र सभा. आनी हाचो समज कितें पळयात भावा भयणीनो, आयची सुरवातीची उतरां कोणें केली. तूं ताका वळखनाय, सायडीक कोणाक आहा ताच्या लागीं तूं विचारताय, बरें वाचलें तेणें, कोण गो तें, तूं वळखताय. ह्या दिसांनी फेरी जायती आसा. ओल्ड गोवा हिंगासर फेस्त म्हणटोच 3 तारखेर जायती व्हडली फेरी आसा. आनी दुबावूच ना, इस्कोबार जाल्या उपरांत जायतीं जाणां तुमी फेरयेंत वेतिल्लीं म्हणून. वर्साक एक पावट घोडी आमी ओल्ड गोवा येता नोवेनान वांटो घेवंक. आनी आमकां घोडेक ते रस्ते सारके खबर ना. जायतीं जाणां आमी बसींत आयल्यांत. वेता आसतना घोडेक आमी तर वाट चुकत, आमकां तर खबर ना आमी बस खंय पार्क केल्या पळय ती. तूं कोणा कडेन विचारताय, कोण तरणाटो चेडूं तुका आदार दिता. आनी आदार घेतल्या उपरांत ताचे कडल्यान तूं ताका विचारतलोय, कोणाचो भुरगो तूं, कोणाचें भुरगें तूं. कित्याक आमी जाणा ही सगलीं बरेपणां ताच्या आवय बापायन वा ताच्या कुटुंबान ताका शिकयल्या म्हणून. हें म्हणटा तें बाबा भयणीनो मुळावी पवित्र सभा. बरे गूण, बरे शेगूण आमच्या कुटुंबांत आमी शिकतात. ताकाच लागून म्हणटा न्हू, कुटुंब बरो, वाडो बरो, वाडो बरो, गांव बरो, गांव बरो, फिरगोस बरी, डायोसीस बरी, आनी डायोसीस बरी जाल्यार सगली पवित्र सभा जी जेजून घडून हाडलेली ती काय बरी चलतली. इश्टानो, आयचे शुभ वर्तमान तर आमी आयकलां जाल्यार जेजू जेरुजालेचे वाटेक आसा. आनी वाटेक आसा म्हणटोच जेरिकेक तो पावता. जेरिकेक बाबा भयणीनो जाक्यूस हाची भेट जेजूक जाता. आतां आमकां जायते फावटी दिसतले जेजू चलोन वेतालो तेन्ना कार्नावाल कसो वचोन आसले, ते फ्लोट अशे वचोन आसले जंय सगल्यांक जेजूक पळोवंक मेळटाले म्हणून. जेजूचे सोर भोंवतणी जायतो लोक आसलो. आनी कोण कोणाक मेळटा, जेजूची नदर कोणाक पडटा पडना, हाकाच लागून जेजूची नदर आपल्याचेर पडून जेजूक पळोवंक जाक्यूस रुमडीच्या झाडार पडटा. गरजेची वस्त बाबा भयणीनो, जेजूची नदर जाकेवाचेर पडटा. जाकेवासाची नदर आनी जेजूची नदर एक जाता. समाजांत न्हू त्या काळार रोमकारांक जे कोण वावर करताले जुद्यो,
पब्लीक सिनर्स म्हूण तांकां म्हणटाले, तांकां खेणायताले. कित्याक जुदेवजान तूं रोमकारांक दुस्मानाक आदार करताय. जायते फावटी हे दोन वसूलदार टॅक्स कलेक्टर पयशे चोत्ताले लोकांचे. टॅक्स काडूंक जाय आसले तेंच्यांनी तातूंत धोबरात काडटाले. हाकाच लागून भाव भयणीनो, बरे नदरेन तांकां दुसरे जुदेव ताचे भाव पडनासले. हिंगासर गरजेची वस्त आमी पळोवपाक जाय. जाक्यो जेजूक आपयना आपल्या घरा. बगर जेजू जाक्योवाक सांगता, जाक्यो सकयल देंव, आयज म्हाका तूं घेर येवपाक जाय. आनी जेन्ना जेजूची भेट जाक्योवाक जाता, जाक्योवाच्या घरा जेजू वेता, ताच्या जिविताची नवसोडणी जाता. हिज होल लायफ गेट्स ट्रान्सफॉर्मड. जेन्ना जेजू तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबांत येता तेन्ना न्हयच म्हजी पूण म्हज्या पुराय कुटुंबाची नवसोडणी जाता. इश्टालो, हाचेरूच नियाळ करूं. भोव थोड्यो वस्तू आमच्या फायद्याक पडटल्योच तुमचे उटयेंत उडयता. पयली गरजेची वस्त. कांय वर्सां फाटीं ब्रदर कसो फिरगोजेन हांव वावर करतालो तेन्ना एक उत्तर पिरायेची संदेशकान कॅथिकिस्ट म्हाका येवन अशें म्हणूं लागली, फादर, टू सम चिल्ड्रन कॅथिकिस्ट इज द ओन्ली पर्सन हू स्पीक्स टू देम अबाउट गॉड. थोड्या भुरग्यांक दोतोरनीच्या एक देव संदेशकानूच देवाचें उतर दिता. घरा कडेन देवाचें उतर तांकां केन्नाच मेळना. म्हाका उगडास आसा बाबा भयणीनो, म्हाका पयलीं सांता खुर्साची कूड काडूंक म्हाज्या शामायन म्हाका ओटयेंत धरून शिकयलोलो. गोंयच्या सायबाच्या नोयेनाक घेवंक म्हज्या आवयन म्हाका गोट धरून हाडलोलो. इतलेंच काय? हिंगासरूच खबर जाता काय आमचो बाबार्थ? समज म्हाकाच तो बाबार्थ ना जाल्यार दुसऱ्याक आनी हांव कितें दितलो? हाकाच लागून गरजेचें बाबा भयणीनो, जो बाबार्थ तुका आनी म्हाका म्हज्या वडिलांनी दिला, म्हज्या शापाय शामान म्हज्या आवय बापायन दिला, होच बाबार्थ आमच्याय भुरग्यांक आमी दिवंक जाय. उदाहरणाक समज हो बाबार्थ तुका तुज्या आवय बापायन तुज्या शापायन शामायन दिवंक नासलो, देवाचें उतर तो तुका सांगोकूच नासलें, हेर सगल्यो वस्तू दिलेल्यो, आयज तूं आनी हांव हिंगासर आसची नासली. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, धर्मदूतांचो इतिहास 10वी वोळ 10th chapter verse 34 आमकां अशें सांगता, पेद्रू कॉर्नेल हाच्या घरा आसा आनी हिंगासर एक बरी बोळ आमकां आयकूंक मेळटा, गॉड शोज नो पार्शलिटी. देव ओंथोर करिना. बाबा भयणीनो, आवय बापायनो, शापाय शामायनो, तुमकां समजलें आसतलें हांव कितें सांगूंक सोदता पळय तो. आमचो नेचरूच न्हू, ह्युमन नेचर इज लायक दॅट. आमी कितें करता, कोणूय जावं आमच्या कुटुंबान रोखडेंच एका मनशाचें आमकां एटॅचमेंट जाता, एका मनशाचो आमकां लाभ जाता, दुसरो मनीस मातशें पयस वेता. जेन्ना बाबा भयणीनो अशें जाता न्हू, जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी फुटी पडटात. हाका लागून एकल्याक चड मोग कोत्ताय तूं, म्हाका मोग करिनाय, हे भाशेन बाबा भयणीनो जायते फावटी जातात. समज तो तुका सगल्यांक एक भाशेन लेखूंक जायना जाल्यार बरेपणा तरी द गुडनेस दॅट वी डू सगल्यांक एक सारकी आमी दिवंक जाय. उदाहरणाक बाबा भयणीनो, समज हांव एक यादनीक कसो म्हजे कोर्चेरींत आसा, म्हज्या ऑफिसांत आसा, दोगा जाणां कोण समज म्हाज्या लागीं आयले, म्हाका म्हणूंक लागलीं, फादर म्हाका बॅप्टिजम सर्टिफिकेट जाय. हांव ताका सांगता 4 दिसांनी यो पत्ते आं. दुसरो कोण येयलो म्हाका म्हणूंक लागलो, म्हज्या वळखीचो, म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर बॅप्टिजम सर्टिफिकेट मातशें राव रोकडो दिता. समज ही खबर तर त्या मनशाक कळिली जाल्यार कितें ताका खोंत भोगची नासली काय? आनी तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, एक 10 वर्सांचो भुरगो हूंय आपल्या बापाय लागीं मीस सोंपतोच वचून अशें म्हणूंक लागलो, तुवें धाडलोलो म्हाका मिसाक न्हू. खंयर कितें कातार कोत्तालें म्हाका कांय समजूंक ना. एकूय कातार नको आसलो. यादनिकान कितें शर्माव सांगलो म्हाज्या माथ्या वेलान गेलो. म्हज्या मुखार कोण एकलें धाकलें भुरगें आसलें, आख्खो गोत मिसाक तें रडटालें. कांयच समजूंक ना. म्हाका बेश्टो गेलो दिसलो. 1 वर म्हाजें हांवें वेस्ट केलें. त्या बापायन हूंय त्या भुरग्याक पळयलो, तापोवंक ना. भुरगो म्हणूंक लागलो, हूंय आनीक हांव मिसाक वचोना, म्हाका फोर्स कोन्नाका मिसाक वचूंक. बापायन म्हणलें, हूंय ओके कांय नजो, तुका हांव आन्सर दिता, पूण एक वस्त कर. कोणशाक तांगेर हूंय
एक सूप आसलें मानीचें सूप चिकलान भरलोलें. त्या बापायन सांगलें हूंय वच बांयचें उदक त्या सुपान घाल आनी हाडून हे बालदेन बोड. 10 वर्सांचो भुरगो कोट्ट्यान नासलो भावा भयणीनो, समजता तांकां सगलें. तो जाणा आसलो ते सुपान उठचें ना म्हणून सगलें गळोन वयतलें म्हणून. पूण आन्सर जाय न्हू बापायचो, मिसाक कित्याक वचूंक जाय आनी आपूण वेचना म्हणून केलें. 1 फावटी केलें, 2 फावटी केलें, जायना, उदक पावना. सो शेवटी निराशी जावन त्या भुरग्यान तें सूप हाडून बापायच्या पांया कोडे मारलें आनी म्हळें हांव जाणाच आसलो हें जावचें ना म्हणून, पूण म्हाका जबाब जाय. तूं सांगताय जाल्यार सांग, हांव कसोच मिसाक वेचना. त्या बापायन हूंय त्या भुरग्याची नदर त्या सुपाचेर मारून सांगलें तें सूप पळयलां तुवें, चिकलाचें आहलें, आतां पळय नितळ जालां. तुका घोडेक समजना जायत तूं मिसाक वचून कितें जाता पळय तें. जे भाशेन तुजी वाड जाता, गिन्यानान वाड जाता, तुजी कूड वाडटा, तुजें गिन्यान वाडटा, आत्मीकतायेन तुवें वाडूंक म्हाका तूं जाय, तूं आत्मीकतायेनूय वाडलोलो. बाबा भयणीनो, हे भाशेन तर आमचें मन जायत, हे भाशेन तर भुरग्यांक आमी शिकयत, काय बरें कुटूंब आमी करूंक पावतलीं. आयज काल न्हू बाबा भयणीनो, आमी भुरग्यांक मारूंक जायना, सारकी खबर, मारूंक जायना. हाकाच लागून जायते फावटी आमकां दिसता भुरग्यांक करेक्ट करपाचेंच सोडपाचें. वी वोंट करेक्ट आर चिल्ड्रन. करेक्ट केलें जाल्यार पासून आसूं बाबा तूं रडो नाका, घे चॉकलेट घे, उलय नासतना राव नाका म्हाज्या लागीं. तो भुरगो कितको चेंज जातलो, बदल जातलो त्या भुरग्यान. कित्याक हांवें केन्ना एफर्ट्सूय घालूंक ना. एफर्ट्स घायलाय जाल्यार पासून सारकें म्हाजें तें सांगना. इश्टानो, हें सगलें तर सारकें जाग्यार पडोंक जाय न्हू आमकां. गरजेची वस्त आमच्या कुटुंबांनी जेजू आसपाक जाय. जेजू आमंत्रण आमकां दिता आपूण येता म्हणून. हें आमंत्रण घेवंक तूं आनी हांव तयार आसपाक जाय. हाचेच कडल्यान आमचो भावार्थ कुटुंबांनी गोड जातलो, समजिकाय वाडटली आनी बोरवाशान भरलेलें कुटूंब आमचें जातलें. हेंच करूंक आमकां सोण एकल्याक कृपा आनी बोळ ह्या मिसांत मागुया. देवाच्या उतरा वरवीं आमचो बाबार्थ जागृत आनी जिवाड जाला. असल्याच बाबार्थान आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया. उबी रावया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत आनी प्रवचनांतल्यान कुटुंबांत बावाट कोलावंक आनी कुटुंबीक जिविताच्या आव्हानाक आनी दुखीक बोरवोसान फुडो करूंक, एकचारान बोरवोसो फुलोवंक, आपल्या हाताक काल आसलोल्या कुटुंबाक गोठाय जावंक बापाचो आदार मागुया. राजकी मळार वावुरतेल्यांनी एक बरें कुटुंब, बरो समाज बांदून हाडटा म्हूण जाणा जावंक दर एका कुटुंबा सोबे बरेंपण दाखोवंक आनी कुटुंबान शेतोल्या सोबे दुस्मानकाय घालचे सुवातेर एकचार बांदतले जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. लग्नाच्या संस्कारांतल्यान कुटुंब बांदून हाडटल्या गो बायलेन संस्काराचें पवित्रपण ओळखूंक आगोड परिस्थितींनी एकामेकाचेर आनी देवाचेर बावाट धरून एकवटाचे बुन्यादीर कुटुंबीक जिवीत बांदूंक बापा लागीं बोल मागुया. बेबदिकाय जुगाड केलोप आनी तोरेकवार संवयक बोली पडून कुटुंबीक जिविताचो विबाड जालोल्या कुटुंबांक पवित्र नाजारेताच्या कुटुंबाची
कृपा आनी पेकोवणी फावो जावंक आनी आमचे गोराबे देवाचेर बावाट आनी बोरवोसो सांबाळटले गोराबे जावंक बापा लागीं मागुया. Doyar Bapa, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. कुटुंबाच्या केंद्रांत वावुरतेल्ल्यांक धर्मीक संगीताची जबाबदारी आसलोल्यांक आनी धर्मीक वस्तूची आनी घराची निगा घेतोल्यांक आशिर्वादान बोर आनी आपल्याक आसलोले जबाबदारी उद्देशी कुटुंबाचे वर्तेपण उखलूंक दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापा, Doyar Bapa, दोयाल बापा, Doyar Bapa, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. सर्गींच्या बापा दोईन आमची मागणी आयकून घे. आमची मागणी आमी फुडें घालूंक ना ती तांचेर पर्यान तुजो आशिर्वाद रोखय. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. Soria borabor altara Danuyam tempo Dukarivão Abençoe moli soglo sonsa Danuyam jaduka chetebe Doruyam jakaza cheyaune Uria soria buri आम्ही सगळे दुनिया घालले तुझे डोळे उभी राहूया. म्हणजे मोगाच्या बाबणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदिदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमे आमच्या ज्ञाकी पवित्र विचारावाक सगळेस्वर मानत घेऊ. देवा आमच्या बापा तुज्या मानांक भेटूंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाडायेन मांडून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाड काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारू. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदिदारान सासरेच्या देवा सर काडी आनी सर ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचे ताडे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Amaranto sorbesto Sorgani sonsar polja Lucia uigova Un sorgi tu caso izoi Solves por angenavi Yenda takazoi Un sorgi
बापा कृष्ण पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेच घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्यान सासरीक कराराची हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazu gut purgu tuya. Sumia Jesu ami oulong nata. Ari hekal sitle bietao. Itle bagi tu koi bovan Yesu. Ami tujhe moram purgutya. सर्वीस बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सलवडीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अल्लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची बाग्योन फ्रांसीस शावेराची मोजत सोदूंक एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन सुजे, बाग्योन धर्मदुता सांत जुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर बंधूनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. मोगाच्या बावडीनो कांय बरी म्हणणी आसा आमची कोंकणी भाशेन. जो कोण दुबड्यांक दान दिता तो देवाक रीण दिता. एक एक दोड कोण न्ही आमी कोत्ता आमच्या बाबा भयणां सोवी आनी अदीक करून दुबड्या सोवी हाचो इनाम आमकां मेळ्ळे शिवाय केन्नाच रावचो ना. जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान तुमी कोणाकूय कॉपभर उदक दिवशा ताचो इनाम तुमकां मेळटलो. तर आमच्या जिवितांतल्यान देवाची दोहाडाय, देवाचें उदारपण आमी दुसऱ्या भाव भयणांक बकरून दुबड्यांक फावो करूंक खतखत्यान आमचे बापा म्हणटा आसतना मागुया.
आमच्या बापा सुरगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां काळीक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर बायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओंत्रेकताव. तर आमकां युदार काकुतीन सर पातकांतली सुटूय आनी सर आकांतांतली वाचाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनमृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी खोशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या ससन्यांक. सोमियाची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक हांसत्या तोंडान क्रिस्ताची शांती वांटुया. पीस. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जिवो जेजू, जाणी दुबड्यां खातीर पातक्यां खातीर आपणाकूच मोडून दिलो. आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत दुसऱ्यां खातीर मोडूंक होच जेजू आमकां स्फूर्ती जावन आसा. ह्या जेजूक शिवंक आपयल्यां तितली आमी सुभागी. तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward in both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मांमध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला है, ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesus,
आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणीन ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलेल्या जेजूचें आसणें अणभवुया आनी ताका ह्या वेळार दिनवासुया. Pratuia Sorpodividar Deva आमच्या दोयाड बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भोवल्ल्याय. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोडूंक कोदींच आमकां निर्मूळ नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सोगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उरतला पाद्री जो रॉड्रिगीस आनी देवाचे उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री शेल्डन डिसोजा हांकां आमचे दिनवास. तशेंच वाचपा आनी गायनाची मांडावळ करतल्यांक दिनवास. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पोरी. सकाळीं 6 वाजता, 7:15 वाजता, 8:30 वाजता, 9:45 वाजता, 11 वाजता, 3:30 वाजता, 5 वाजता आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जातोलें. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यान वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक बायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचें 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचें 3:30 ते 5:30. तुमी सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना तुवें आमचे दियाक भाव आसतले.
तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यान बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची बुजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. फाल्यां 12:15 वाजता मराठी भाशेन मीस जातोलें. तिसवेर हे भाशेन मिसां जातोलीं. 30th 9:45 वाजता कॅनन्स मास आसतोलें. 11 वाजता तामील मीस आसतोलें. 12:15 वाजता मल्याळम मीस आसतोलें. 2 वाजता सगळ्या स्थलांतरी मायग्रंट भावा भयणीक हिंदी भाशेन मीस आसतोलें. आनी सांजे 5 वाजता सगळ्या दिव्यांक पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज भावा भयणाक मीस आसतोलें. फाल्यां सगळ्या यान्नीक आनी धर्मीक भावांक भेटिल्लो दीस. तांचे पासत किरीत भाशेन आमी मागतल्या. ह्या मिसा भेटेंत भक्ती पडीन भाग घेतल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. सगळीं उबी रावया. सर्वेस पोत तुमची सवी आसूं. सर्प पदवीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. दुबड्या सवे देवाचे रुपणे पळोवंक तुमकां धाडटा. सा फ्रांसिसाक मागणें सगळीं बरोबर. सा फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोरवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देड्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. ह्या वेळार तुमकां गरज जाय तें मागात. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विणोनीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. Ocean,
फुलां भेटूंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटर्जी